Hallelujah. A4, page number 2. A4. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट मी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्तीन सिल्वा पिंटो हिच्या आत्म्या पासत. आनी दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुझे प्रेसियोजा नोनीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. हिंत झरवानी आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता हिंत झरवानी आनी फामील आनी आंतोनेत नुनीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आमची 400 वर्सांची समरमणी करता आसतना आमी सान बार्तोलोमेवाचे परबेक तयारी करता आनी हे पावटीक आमची परब एक खेरीत भाशेन ह्या जाग्यार जातली ज्या जाग्यार आमचो भावार्थ सुरू जाल्लो. देवाक आर्गां दिवया आनी त्याच बरोबर मागुया ही सगळी तयारी आमची बरे भाशेन जावंक. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. सर्गीचें राज जडूंक हांवें कितें करूंक जाय? हो काय बरो प्रश्न भाव भयणीनो. ह्या प्रश्नांक जो कोण जबाब खरें जावंक सोदता ताका जेजू जबाब दिता. हो जबाब आयज आमकांय दी म्हूण मागुया. आनी आमची यात्रा, आमचें चलप, आमचें वचप देवाक मानता तसलें जायते पावटी जावंक ना. देखून ताचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासतलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें.
सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसताले तें इस्रायेलाच्या पुतां धुवांनी केलें आनी बाल देवांची ती सेवा करूंक लागलीं. तांकां इजिप्त देसांतलीं भायर काडलोलीं त्या सर्वेस्पराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा सोबोवती जियेतल्या लोकांच्या देवांचो पाटलाव केलो. तांचे मुखार तीं सोरपटलीं. तांणी सर्वेस्पराक राग हाडलो. तांणी सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्तार्तीक सेवा केली. तेन्ना इस्रायेलाचेर सर्वेस्पराचो राग पेटलो. ताणें तांकां नागोवण्याच्या हातांत दिलीं आनी हांणी तांकां लुटलीं. तांचे सोबोवती आसलोल्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तांकां घाली आनी तांच्यान तांकां फुडो करूंक जालें ना. जशें सर्वेस्परान तांकां शिटकावणी दिल्ली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें तीं झूज करूंक भायर सरतालीं तितलेय पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें ताणें तांकां सारकीं संकटांत घाली. उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायलितांक नागोवण्याच्या हातांतलीं निवाल्लीं. पूण नितीदारांचेंय आयकूंक तीं तयार नासलीं. नायकिनी भाशेन तीं दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेलीं आनी तांचे मुखार सोरपटलीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाळो दिवन रस्तो दवरलोलो तो तांणी रोकडोच सोडलो. तांची देख तांणी घेवंक ना. सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पोर नितीदारा सोवें आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसो पर्यान तांकां दुस्मानाच्या हातांतलीं निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितोल्यांच्या भारान तीं पिरगोतालीं. देखून सर्वेस्पराक तांचे चुचुरे दिसताले. पूण नितीदार मेल्या उपरांत तीं आदल्याच वायटांत पडटालीं आनी तांच्या पुर्वजां वन अदीक पाश्ट कोत्तालीं. दुसऱ्या देवांचो पाटलाव करून तीं तांची सेवा कोत्तालीं आनी तांचे मुखार सोरपडटालीं आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो तीं कशींच सोडिनासलीं. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कोर. परतून म्हणुया. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कोर. सर्वेस्परान तांकां नास करूंक फरमायलोलें. त्या राष्ट्रांचो तांणी नास करूंक ना. उफराटी राष्ट्रां कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कोर. असल्या कर्तुबांनी तीं बोश्टलीं, पोरतवारी जालीं. तांचे जिणेची चाल आपले पोरजेचेर सर्वेस्पोर बरोच कोपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा तर म्हजोय उगडास कोर. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागलीं. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो
देवचारांक ती आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग कोताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. परतून परतून ताणें तांकां सोडयली, पूण ती मुद्दम ताका तिडकायताली. तरी आसतना तांचो उलो आयकतालो तितलेय फावटी तांच्या दोलदीरपणाची तो दया करी. जबाब: तुजे पोरजेचो तूं मोग कोताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. उद्गार. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Hallelujah. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, यो, जिवेशी मारूं न्हय, पोरदुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरण्या धाकट्यान मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका संपूर्ण जावची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खंती बरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ गिरेस्काय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लेस लगेज मोर कम्फर्ट. हें आयकलां तुमी केन्ना? लेस लगेज मोर कम्फर्ट. हो एक प्रिंसिपल, हो एक वसूल जे कोण यात्रेकार आसात तांचे, प्रवासी भोंवडेकार जे आसात तांचो एक प्रिंसिपल. लेस लगेज मोर कम्फर्ट. कित्याक जितलें सामान तूं चड घेता तितलें प्रवास करपाक, यात्रा करपाक आडकोड जाता. बॅग खंय उरलें काय, बॅग कोणें वयलें काय, हें दवरपाक जागो आसा काय, ह्यो वस्तू उबारपाक जातल्यो काय, एक बरोबर 4-5 बॅगां उबारून धांव. त्या भायर आमी प्रवास करता आसतना कशे भाशेन प्रवास करता ताचेरूय धरलेलें आसा. तूं प्रवास करता मोटरसायकल घेवन काय गाडयेन बसून, ओ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, तूं बसीन वचपाचो आसा, ट्रेनीन वचपाचो आसा, प्लेनाचेर वचपाचो आसा, ह्या सगल्याक लागेज म्हणटात ती एक व्हडली हेडेक जाता. भाव भयणीनो, आमी यात्रेकारां, जण एकलो आमी आमची यात्रा आतां करीत आयल्या. ह्या संवसारान आमची यात्रा चालू आसा. कितें घेवन आयिल्लोय, कितें घेवन वेतलोय, आनी कितें
आयज आमची ही यात्रा जोड करता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी फुडाऱ्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां आनी इज्रायल पर्जा यात्रेकार ती चलत आसताली आनी ही पर्जा चलता आसतना तांची यात्रा फुडें वता आसतना देव तांकां वेळा वेळार आपले फुडारी पाठयता, नितीदार पाठयता. आनी आमी आयकलां आयच्या वाचपान ज्या मेरेन तो नितीदार तांचे बराबर आसा तो तांकां राखतालो, सांबाळटालो, दुसऱ्यांच्या हातांतली तांकां निवारतालो. दुसरे म्हणल्यार जे कोण दुस्मान आसात आनी तांकां तांचेर घडी राज्य चलोवंक सोदतात वा तांकां दामून दवरूंक सोदतात, तांकां उजार करूंक सोदतात, असल्यांच्या हातांतली हे नितीदार जे आसा ते तांकां निवारताले. पूण पवित्र पुस्तक आयज आमकां सांगता फुडाऱ्याच्या पुस्तकान एक पावटी तो नितीदार मेलो. हो लोक जो पयलीं रडटालो की आमकां त्रास जाता, कोश्ट जाता, देवा लागीं मागतालो, देव तांकां नितीदार दितालो, होच लोक परतून तो नितीदार मेल्या उपरांत आपल्या आदल्या चालीन, आपल्या वायट पातकी जिवितान परतून वेतालो. आनी देखूनच देवूय तांकां खास्त लायता. हें आमी आयकलां. देवान तांकां नागवण्याच्या हातान घाली. भाव भयणीनो, आयज आमची परिस्थिती कसली आसा? आयज रडटा आमी, आयज जें कितें घडटा आमचे सवें, आमचे भोंवतणी, आमचे वयर राज चलोवपी आसात तेजे भशेन आमचे लागीं वागतात, जांच्या हातान जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात सगळें वेवस्थीत करपाक, ते जे भशेन वागतात, तातूंत रडटा आमी. दुबाविरेत आमी जायतीं जाणां रडटा, जायत्या जाणांची कंप्लेन्स येता, जायतीं जाणां गुणगुणटात. आनी देव आमकां आपले नितीदार पाठयतात. जरी तर त्या काळार पाठयतालो, आयजूय पाठयता. देव आमकां फुडारी पाठयता. आनी जरी तर फुडारी ना जाल्यार आमी सगळीं सांडलेलीं. पूण फुडारी आसतना पासून जरी तर फुडारी मातसो कुशीन चल्लो जाल्यार आमच्या आदल्या चाली रितीक आमी परतून, कित्याक आमी खंयची लागेज धरलेली आसा हें गरजेचें. ही पर्जा परतून परतून ही वाट चलता आसतना मदेंच ते बाल देवा फाटल्यान वेताली. खरो जिवो देव सर्वेस्पोर म्हण ती व्हडल्यान उलो करताली जेन्ना बाराबोर हाडलीं, विचारलीं, जे भाशेन जोशुवेन विचारलेलें, पळय आयज तुमी विचून काडात तुमी कोणा वाटेन आसात तीं, देवा वाटेन तुमी आसात काय जे देव तुमी केल्यात वयता आसतना चलता आसतना तांचे वाटेन. हांव आनी म्हजें कुटूंब जाल्यार एकल्याच सर्वेस्परा देवाची सेवा करतलें हांव, अशें जोशुआन म्हणलेलें. आनी जोशुआन अशें म्हणल्या उपरांत पर्जेन रोकडो आपलो ताळो गाजयलो. आमी तेंच विचून काडटा, दुसऱ्या देवांची वा दुसऱ्या वस्तूंची वा आमी केल्ल्या देवांची पुजा करपाक वा तांचो पाटलाव करपाक आमकां खुशीच ना. आमकां फकत आमचो देव सर्वेस्पोर, एकलोच देव. पूण हीच पर्जा परतून परतून पातकान पडटा हें आमी पळयता. आनी देखूनच हो प्रश्न, हें सगळें केल्या उपरांत सर्गीचें राज म्हाका मेळटलें? आयज जेजूक हो प्रश्न विचारलो एका तरण्या धाकट्यान, सोम्या, सर्गीचें राज जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? गुरुजी, सासणाच्या जिवितान भितर सरतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? कसल्यो आज्ञा पाडूंक जाय? आनी जेजून ह्यो आज्ञा ताका सांगल्यो 10 मानामेंतांतल्यो. हे 10 मानामेंत पाड आनी तूं सर्गीच्या राजान भितर सरपाची वाट धरतलोय. जाल्यार प्रश्न विचारपाकूय कारण आसलें. होय, हे कायदे हांव पाळटां, भुरगेपणांत हांव पाडीत आयलां, आजून पासून कितें तरी उणें आसा अशें दिसता, हांव खुशाल ना, त्रास जाता भितरल्यान तावन. आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां हें घडोवन म्हणूंक शकतात. आयज आमचे लागीं आसा, सगळें आसा, जेवपाक खावपाक आसा, रावपाक घर आसा, भोंवपाक मोटर आसा, बँक एकावंट आहा, पूण कितें तरी उणें दिसता. भाव भयणीनो, हें सगळें जरी तर असलें उणेंपण भोगता जाल्यार ताकाय जेजून जबाब दिला, चल हें सगळें तर तूं पाडून आयला, एकदम बरें, शाबासकी तुका. आतां वच, तुजे लागीं आसा तें वीक आनी दुबळ्यांक दी. जें तूं घोट धरून आसा, लागेज धरून आसा, ती लागेज सोड, कित्याक ती लागेज सोडल्या बगर हो सुसेग मेळचो ना. आनी ती लागेज सोडटा तेन्ना जरी तर ती गिरेस्तकाय जाल्यार दुसऱ्यांक वाट,
जरी तर तूं राग धरून आसाय कोणाचो ही वाट चलता आसतना भोगसूंक शीक. जरी तर तूं समजोंक सोदिना जें कितें चलता तें, जाल्यार समजीकाय घे. नाजाल्यार ही लागेज म्हणल्यार जावं दुडवांची, जावं रागाची, जावं समजना तसली, जावं मानून घेना तसली, असली लागेज घेयत जाल्यार तुजी यात्रा अवघडायेची जातली. कम्फर्ट आसचो ना तुजी हे यात्रेन. आनी जितलें चड तितलें आनीक पाड. मोर लागेज लेस कम्फर्ट, लेस लागेज मोर कम्फर्ट. तर भाव भयणीनो, आयज आमी जण एकलो आमकांच विचारुया, कितें घेवन वेता आमी, कितें धरलेलें आसा हांवें, जें म्हजो सुसेग पिड्ड्यार करता, जें म्हजी ही यात्रा, काय बरी यात्रा ही संवसारांत आमकां देवान धाडल्या ती. सगळें सोबीत सोबीत देवान आमकां रचून दिला, काय बरी रचना आसा. तरी आसतना खुशाल जावपाक म्हाका आडकोड आसा जाल्यार कितें घेवन आसा, कितें घेवन आयिल्लोय, कितें घेवन वेतलोय, हाचेर नियाळ करपाक आमकां एकदम गरजेचें. तर हीच कृपा आयच्या दिसाक आमकां मागुया आनी हें सासणाचें जिवीत जडूंक आमकां जण एकल्याक पुर्ती कर म्हूण देवा लागीं मागुया. गायन घेऊया C43, पेज नंबर 46. C43. तुझ्या उदारपणांतून आमकां ताकांचो सोरो तुका भेटयता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिल्याय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट पोर घुटुया. तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवंत बापा. फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा. सिम्याव आमच्या आदारी गोंडी बापा. सगळे यादनेकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसल्या गो ती मेल्ल्या समेस्ताक ते पडजोडीत मुखार मोळपणे फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मेरे देवाची माई संगाती भाग्यवंत जुजाय जपोती भाग्यवंत दोत्ता भाग्यवंत जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. A good leader is one who knows the way, who goes the way and who shows the way. त्या तरण्या धाकट्यान जेजू लागीं जाणा जावपाचो प्रयत्न केलो. जाणा जालो पूण वचूंक ना आनी वचूंक ना देखून दाखोवंकूय पावूंक ना. आमकां जण एकल्याक करपा मागुया आमी ही जाणवाय घेवंक आनी जें कितें आमी जाणाव सासनाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदार दिता तें आमी वचूंक आनी आमी तें वचून दुसऱ्यांकूय शिकोवंक ही कृपा दी म्हूण मागुया. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काढले आमची काकूर कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढले आमची काकूर कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F7 page number 88 F7. Jesus,
Let's